धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 15 ओळी 22 ते 40 आणि 1. विदेशी भावार्थ्यांक पत्र. त्यांना आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विचून काडून आनी पावलू आनी बार्नाबासा सांगाती आंतियोकेक धाडूंक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. हे भावार्थ्यां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन दिवन अशें एक पत्र तांणी धाडलें. धर्मदूत आनी जाणटे, तुमचे भाव आंतियोकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमचीं भाव भयणां जाल्ल्यान तांकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायलीं आनी तुमची मनां उचांबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून आमच्या मोगाच्या बार्नाबास आनी पावलू बराबर तुमचेशीं धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलीं. जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोमयाच्या नांवा खातीर बार्नाबास आनी पावलू आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सोरले नात. म्हणटच तांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशीं धाडटा. ह्या पत्रार आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनीक कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावन पवित्र आत्म्याक आनी आमकां बरें दिसलें. कुडया देवांक भेटयल्लें जेवण तुमी जेवचें न्हय, रोगोत शेवचें न्हय आनी गोमटी पिडोवन मारलोले मनजातीचें मांस खावचें न्हय. समूर्तीच्या कायद्यांचेर आड लग्न करचें न्हय. ह्या वस्तूंक पाठ करून तुमी बऱ्या रस्त्यार आसतल्यात. नोमान. तेन्ना तांकां धाडले आनी ते आंतियोकेक गेले. हांगा सभेक आपोवन तांणी तें पत्र दिलें. सभेन तें वाचलें आनी ताचे वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. जुदासान आनी सिलासान आपुणूय प्रवादी जावन लोकां लागीं जायतें उलोवन भावा भयणीक घोटाय आनी थिराय दिली. थंय थोडे दीस काडल्या उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन आपणाक धाडलोले तांचेशी ते शांतीन परतून गेले. पूण पावलू आनी बार्नाबास आंतियोकेक रावले आनी थंय जायत्या दुसऱ्यां बराबर तांणी शिकोवण दिली आनी सोमयाचें उतर परगोटलें. पावलूची धर्म परगोटणेची दुसरी भोंवडी. पावलू आनी बार्नाबास एकामेका थावन घोडसोरतात. पावलू सिलासाक वांगडा घेता. थोड्या दिसांनी पावलून बार्नाबासाक म्हणलें, आतां आमी परतून वचून सोमयाचें उतर परगोटलोले त्या सगळ्या नोगरांनी आमच्या भावा भयणीक भेट करुया आनी तीं कशीं चलतात तें पळोवया. आपणा बराबर मार्कू म्हणलोल्या जुवांवांक व्हरूंक बार्नाबासान खुशी दाखयली. पूण तांचे बराबर वावर सोडून पांफिलियेंत तांचे थावन कडसरलेलो त्याच मनशाक नव्यान भागाक घेवचो न्हय म्हूण पावलूचें मत आसलें. तर हे विशीं तांचे भितर उजत जाली आनी ते एकामेका थावन कडसरले. आनी मार्कूक घेवन बार्नाबास तारवार बसून सिप्रुसाक गेलो. पावलून सिलासाक आपल्या भागाक घेतलो आनी भावा भयणींनी ताचे खातीर सोमयाची मजत मागल्या उपरांत तो भायर सरलो. पवित्र सभांक घोटाय दिवन तो सिरियांतल्यान आनी सिलिसियेंतल्यान भोंवत गेलो.